गोय जिल्लो पंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदा खातीर निहारिका मांद्रेकारान बुधवारा अर्ज भरलो। अर्ज भरपाच्या काळात निहारिका मांद्रेकार हांचो एकूच अर्ज आयिल्ल्यान तिचेच नाव उत्तर गोय जिल्लो पंचायतीचे उपाध्यक्ष म्हूण निश्चित जातले अशें दिसून येता। मॅडम, आज तुमचें नॉमिनेशन जालां आनी तुमचें एकूच फॉर्म आज फिलअप जाला, सो तेजेर तुमचें कशें कितें म्हणणें आसा? आज म्हाका पार्टीन म्हजेर विश्वास दवरलो आणि आज म्हाका ही संधी दिल्या बद्दल हांव पार्टीचे आभारी आसा। तशेंच आमचे सीएमाचे आणि आमचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानावडे तांचे बीन आभारी आसा आणि सगळे मेंबर्सांचे बीन आभारी आसा, कारण तेंच्यांनी म्हाका अनोपोज हे आज एक करून हाडला। तो ऑफिशियल म्हटल्यार फाल्यां आमचे ते डिक्लेरेशन जातले। ओके। त्यानंतर मागीर आमचे ऑफिस हे जातले, ऑफिसाचे इनॉग्रेशनूय जाल्ले आसा आणि आमकां एक बरे वास्तू मेळलो आसा। सो जेन्ना फाल्यां आमचे हे जातले डिक्लेअर जातले तेन्ना मागीर म्हाका ते ऑफिस हे करपाक मेळटले, कित्याक आमकां आतां कितली वर्सां जाली, म्हाका दिसता 25 वर्सां जाली आसतली आमकां ते हितूनच जुंता हावजानूच हे आसले तितून तुम्ही पहिला आसतले कशें आसले ते। सो आता आमकां खरंच एक बरो वास्तू मेळ्ळा आणि एक उपाध्यक्षाक तेंच्यांनी एक सेपरेट अशें कॅबिन केलेले आसा। ते पळोवन खरेंच खूब खोश भोगता। मजगती दक्षिण गोय जिल्लो पंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदा खातीर भाजपाचे सिद्धार्थ देसाय हांचे नाव निश्चित जातलेशें दिसून येता। सिद्धार्थ देसाय हांणी बुधवारा सकाळी अर्ज भरपाच्या वेळार आपलो अर्ज सादर केलो। अर्ज भरपाच्या काळांत आनी एकूय अर्ज आयलो ना, देखून सिद्धार्थ देसाय हांची विरोधावेणे निवड जातली हें निश्चित। अधिकृत घोषणा फाल्यां मेरेन जावं येता। एक सध्या तरी एक नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा, सिद्धार्थ देसाय फॉर द पोस्ट ऑफ उपाध्यक्ष, सिद्धार्थ गांवस देसाय, शेल्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जिल्हा पंचायत मेंबर। आता सकाळ फुडें आमकां पार्टीन आमचे सगळ्यांक आपोवन व्हेल्ले भारतीय जनता पक्षाचे जे जिल्हा पंचायत मेंबर आसा तांकां, आनी थंय पार्टीच्या आदेशा प्रमाणे म्हाका एकट्याक फॉर्म भरपाक लायला आनी हांवें एकट्यान आतां फॉर्म भरले आसात। आणि कोण बेरिसीक आहा तुगेली ना सर, पार्टी जशी पार्टी आमकां सांगता, पार्टीन एकट्या कोणाक सांगलें जाल्यार सगळे आमी तेंचे बरोबर सगळे बरोबर आसता आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांक साथ दिवन सगळ्यांनी आमी मेळोन एकट्याक फॉर्म भरपाक लायला। त्या पार्टीन त्या प्रमाणे हांवें फॉर्म भरला। नांव कितें तुमगेलें? सिद्धार्थ श्रीनिवास गांवस देसाय, शेल्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमकां कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता। मडगांवच्यान गौरंग प्रभू मलकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।